नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स। कलंगूटचो ओडीपी रद्द करपाचो पंचायतीन घेतलो थाराव। चिखली ग्रामसभा पार्किंग शेतकी धोरणावयल्यान तापली। प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावे करपाचे सरपंचाचे आश्वासन। हायवेच्या रुंदीकरणाक भोमाच्या लोकांचो विरोध, बायपास बांदपाची केली मागणी। उसगांवां गांजेच्या शांतादुर्गा आणि गांजेश्वरी देवळांत चोरी, पैसे आणि हेर वस्तू मेळून 2 लाखांचो म्हाल वेलो फारावन। श्रावण महिन्यातले उत्सव सुरू, गोंयभर बायलांनी पुजलो पयलो आयतार। आणि नागपंचमीक लागपी वस्तूंनी बाजार भरलो, लोकांची वस्तू घेवपाक गडबड। आता पळयात खबरो विस्तारांत। आयतारा कलंगूट ग्रामसभेन ओडीपी रद्द करपाचो निर्णय घेतला। कलंगूटच्या ओडीपीत खुबश्यो चुको आसात। ह्या चुकां आड कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत केल्या। फाटल्या 7 दिसां सावन हो ओडीपी लोकांच्या सुचोवणे खातीर उक्तो दवरिल्लो। ह्या ओडीपीचेर थळाव्या लोकांनी हरकती घेतल्यात। तशेंच गरज पडल्यार न्यायालयान याचिका दाखल करून हो ओडीपी सरकाराक रद्द करपाक लावचो अशी मागणी ह्या वेळार कलंगूटकारांनी केल्या। This is the 240 pages report what the government has placed tabled in the assembly. We have got that copy also. See, we are doing this in the interest of the village, and this doesn't come free of cost. This is the money which is gone through a CCF. This doesn't come free of cost. This was the report which was tabled in the assembly by the TCB. This is the 240. I don't want to go detail in that what is written, what is not written. There are a lot of things are there in this. See, we are doing as the responsible villagers of this place. We wanted to save our village environment. We are doing this for that sake. But as I'm saying the same thing, it's not only the panchayat. Is the every individual present over here or sitting at home are equally responsible for the destruction of their own village. They are equally responsible. And you have elected your representative from each ward. It is your responsibility if you find something going wrong somewhere, somebody is destroying the environment. It is your responsibility to catch hold of your ward members. Then come to the panchayat. If you all keep quiet, things are not going to move on. See, we are not here to criticize anyone, nor the people should criticize anyone. But jointly and together we should work for the betterment of our Kalangut village. I can't say that we have to blame this panchayat, that person, this person. So now whatever is left, can we all together come up with one voice and say that we don't want ODP. That is where I can say to that. Because blame game can be done so many things. There are a lot of blame games to be done. In the earlier panchayat, I have a lot of things which are there. But I will be fighting with the earlier panchayat only. But I said that this time, let the public take the decision, not the panchayat. Right? So this is just for information that we have done it. Right? The planning which was done by our own locals, making this 25 meters from Sholim to Sigeri,
or 25 meters, it was down to 15 meters. We could understand what are these planners for, what are our villagers were, the tall villagers leaders were. 25 मीटर आलो तो 15 मीटर गेलो, पण बागा रोड आलो 15 मीटर तो 10 मीटर गेलो. आपापले ते कंस्ट्रक्शनाचे फायदा. So this is what has happened. Now they have put back again the same 25 meter road, the same 15 meter road. But at some point the construction has already come within the that 15 meter road or that 10 meter road. That's what I am trying to tell you. Now let's stop blaming each and every one of us together. As a community, we will fight for this. चिखली ग्रामसभा पार्किंग शेतकी धरणावयल्यान बरीच तापली. तशेंच पंचायतीकडे कागाळ करपाक आनी टॅक्स भरपा खातीर खासा वेबसायट चालीक लावची अशी मागणी ह्या वेळार चिमलाच्या लोकांनी केल्या. हे सगळे प्रश्न सुटावे करपाचें आश्वासन सरपंच कमला प्रसाद यादव हांणी दिल्या. Main thing is that agricultural land should not be given or sold to non-agricultural. If we start doing that, we will be left with nothing in the village or in the villages. And another main thing is that we have to make efforts in cultivation, in getting into agriculture. If not, we are surely in trouble. Forming farmers clubs in villages, that is also of utmost importance. That the village biodiversity management committee also, they have a major role to play in this. And as far as agricultural land to be bought, I've been listening that it can be bought even by non-agriculturalists. This is debatable, and we recommend and we suggest to the government that this should be stopped. नागेली वाठारांत मातशें व्हेकल रस्त्याचेर पार्किंग करता, डबल पार्किंग करता, मागीर गॅरेज पंचायतीन ताका जायत फावट सांगलें मातशें कॉपरेट कर म्हूण क्लियर करपाक. कोत्ता पूण मॅटर कोर्टान कितें आहा, सो ताका लागून ते मातशें लोकांक सारके त्रास, स्पेशली आमगे भुरगीं इस्कॉला भुरगीं वयता तांकां सारके त्रास जाता रस्त्यार चलोवंक पडटा तांकां. सो सरपंचान तांकां सांगलां वॉट एवर नीड टू बी डन, दे वील डेफिनेटली गेट इट डन विदिन 8 days. If need be, we'll go to the traffic police with the delegation, meet the PI and get this thing sorted out once and for all. As for the agriculture policy, the Panchayat has told both the clubs, Chikali Farmers Club and all the other farmers who are there, plus the Chikali Biodiversity Management Cell, to come together, give the points and send this proposal to the agriculture ministry. Highway car parking by side automatic garage. 2-3 letters we have made to traffic department. पण काय एक्शन जावना. सो लोक मातशे हे जाल्ले की आमी इतलेदा रिमाइंड केला तुमकां पंचायती काय एक्शन जायना. सो वी हॅव रिजॉल्वड एंड वील बी प्रोटेक्टिंग दॅट रेजोल्यूशन ऑफ द ग्राम सभा टू द ट्रॅफिक सेल soon as possible to remove the vehicles. And the second agriculture policy was discussed. So we have taken that letter. We will be forwarding to the agriculture department. आम्ही ऐकलं की वेबसाईट तयार करपाच्या लोकांची सोय जावपा खातीर आनी we are developing a online website where people sitting at home, they can pay their house taxes, their commercial taxes, all the complaints they can register online. So soon our panchayat will be going online. हायवेच्या रुंदीकरणाक विरोध करीत भोमाच्या लोकांनी आयतारा बायपासाची मागणी केली. ही मागणी घेऊन लोकांनी एक रॅली काढली. तशेंच मंत्री गोविंद गावडेचे हाजेरेन सभाय घेतली. भोमकारांनी बायपास खंयच्यान व्हरचो तो जागो दाखोवचो. तशेंच तांणी ह्या प्रकल्पाक हरकत ना अशें पत्र दिवचें. राजकीय संधी साधूचे भकीक पडचे न्ही अशें आवाहन मंत्री गोविंद गावडेन भोमकारांक केलें. रिझोल्यूशन घेतलेलें आसा जे शेतकारांचो एखादी जागा विकली आनी तो खंयच्यान देंवोवपाचो आनी तो खंयचो परत बाणस्तारीच्या पुलाक टच करपाचो हे म्हाका दिसता सप्तेश्वर आनी तुमी जे कोण शेतकार जे आसा ते शेतकारांनी निर्णय घेवचो. कारण होच निर्णय हांवें फाटले 8 वर्सां पयलीं दिल्लो आशिल्लो, 8 म्हयने पयलीं दिल्लो आशिल्लो, तेजेर अजून कांय जालें ना. तुमी बसा आनी तुमी नंतर आमकां काही गोष्टी सांगात. ह्या शेतांतल्यान ह्या गोष्टींतल्यान आमी रस्तो व्हरपाक आमकां दिवपाक तयार आसा. तप करची तोंडां आमी तेंचे कडल्यान एफिडेवीट सुद्दां तुमी घेवचें आनी खंय देंवोवपाचो आनी खंय चडोवपाचो. त्याच प्रमाणे
तुमचो जर इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्यान जर रस्तो जर तुमचो मागणी जर आसा जाल्यार तुमीच दाखयचो, कारण नॅशनल हायवेचे काही प्रोसेस असतात, नॅशनल हायवेची काहीतरी टेक्निकलिटी असतात, नॅशनल हायवेची थोडीशी फिजिबिलिटी असतात, तितून हांव तज्ञ न्ही. आणि म्हणूनच जो काही गोष्टी जो विचार तो तुमचे तकलेन जो आसा, तुम्ही काही गोष्टी एक बेश्टो आराखडो बाबा हे अमक्याचे आसा थंय देवपाक मेळटा, नंतर मुखार हांगसर आमकां भायर करपाक मेळटा, व तुम्ही बसात, तुम्ही करयात, तेजो प्रस्ताव हाडून तुम्ही म्हाका दियात, तो हांव तुम्ही जाता तितले बेगीन दितले, त्या वेळाचेर हांव एप्रोप्रिएटली ऑथॉरिटी जी आसा ती करतलो, कारण हो प्रोसेस म्हाका दिसता ऑलरेडी केल्लो आशिल्लो, पूण तुम्ही कोणूच त्या वेळाचेर जागे जाले ना. आणि म्हणूनच आज आमी इतलेंच तुमचे कडेन सांगपाक खातीर येयलो आसा. बोर्ड दाखयले किंवा म्हादेव घातलो म्हणून आमचो प्रॉब्लेम सुट आवट जावपाक. हांव तुमकां परत एकदां सांगता, म्हाका हांगसर राजकारण करपाचें, म्हाका हांगसर म्हाजे इलेक्शनाक वचून 3.5 वर्सां उरिल्लीं आसा, आनी म्हाका बरे विचाराचे लोक म्हजे बरोबर कोण आसा ते म्हजे बरोबर आसतले, पूण राजकारण जर करपाक जाय, कारण फाटल्या फावटी ह्याच सातेरी मंडपान बऱ्योचश्यो काही गोष्टी घडली, पूण तुमची सातेरी आनी म्हजो म्हादेव म्हज्याच बरोबर रावलो आनी म्हाका कळ्ळें. म्हणून हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, हो विशय बोवाळ घालून जावपा ना. तुमचे 5-6 लोक तुमी एकठांय जावात आनी तुमकां परत कितें जर विशय जर आसा तुमचे भितर तुमी चर्चा करात आनी म्हज्या मुखार तुमी हाडात. उसगांवच्या गांजेश्वर आणि शांतादुर्गा देवळात चोरी जाली. चोरांनी सुमार 1.5 ते 2 लाखांचे सामान फरार केला. फाटी ह्याच देवळात 2 फावट चोरी जाल्ली आणि आता 3रे फावट चोरी जाल्या, अशें देवळाच्या समिती अध्यक्षान सांगलें. ह्या देवळात CCTV कॅमेरा नाशिल्ल्यान अश्यो चोरयो जातात. चोरी केल्ल्या चोरांचेर पुलिसांनी योग्य ती कारवाय करची, अशी मागणी गांजेच्या थळाव्यांनी केल्या. आतां आमचो हांगासलो गांवचो कोण तरी येयल्लो पळयलो, तेन्ना तेणी पळयलें की हें ओपन जाल्लें आसा, आनी मागीर तेणी येवन म्हाका सांगलें की थंड पेटी फोडलेली आसा. जवळ कितलें सामान येयलां आसतलें? सामान म्हटल्यार व्हडल्यो 2 दिवल्यो व्हेल्या, ह्या देवळांतल्यो 3 घाटी व्हेल्या, त्या देवळांतल्यो 3 घाटी व्हेल्या, आनी ते फाटल्यान आनीक बारीक बारीक सामान आसलें, दिवल्यो बारीक अशें सामान आसलें, तें सगळें व्हेलें तेंच्यांनी. अशें खंयचे भायले जावंक शकता न्ही? हय, भायलेच मनीस ते, गांवचे काय तशें कोण हें करिना, भायलेच मनीस. तुमकां कितल्यांक कळ्ळें? आमकां सादारण 8 म्हटलें. हांगासर ही चोरी जाल्या पळय, तेंच्यांनी म्हाका दिसता मेनली आमच्या देवळांच्यो बॅली ज्यो आमच्यो व्हडल्यो घाटी आनी ह्या आसल्यो दिवल्यो, मागीर फंडपेटी, हे सगळे आमचे हें केल्लें आसा. फंडपेटींचे पयशे आयल्या आनी दोनूय देवळां, शांतादुर्गेची आनी गांजेश्वरीची, दोनूय देवळां फोडलेलीं आसा. कितले येयला आसा अंदाजे? अंदाजे 1.5 ते 2 लाखाचें सामान येल्लें आसा. आमी आज उसगांव गांजे हांगा आसा, जे गांजेश्वरी देवूळ आसा आनी शांतादुर्गा देवूळ हे राती चोरांनी फोडल्या आनी तितूरचे पितूळची सामान, फंडपेटीचे पयशे अशे चोरून व्हेल्यात. राती जेन्ना सकाळी जेन्ना देवळा कडेन कोण ग्रामस्थ आयलो तेन्ना ताका कळ्ळें ती फोडल्या म्हणून. त्यांनी रोखडेच पुलीस कंप्लेंट केली, ग्रामस्थांक सांगलें, आनी आयज पळयलां तुमी हांगा की हेज्यान पयलीं पिळ्या जे मंदीर आसा पिळ्याचें, तेणी तेवूय फोडलेलें, तेन्नाय बी अशी समयी आनी फंडपेटी फोडून व्हेल्ली. जेन्ना हे लोक जे आसा ग्रामस्थाचे मते हे जे तेजी फोडलेली लोकां सुद्दां घेवन गेल्ले आसा, ते करून अंदाज तेंच्यांनी लायला की हे स्क्रॅपवाले कोणी आसूं शकता. गेले 10-12 वर्सां पयलीं सुद्दां आनेकदांय फोडलेलीं, परत 7 वर्सांनी फोडलेली, टोटल 3री फावट देवूळ फोडल्या. तेन्ना जे लोकल कोणी स्क्रॅपवाले आसा असो तेंचो अंदाज आसा, तेन्ना पुलिसान तेंची योग्य चवकशी करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. श्रावण म्हयनो म्हणल्यार सैमाची पुजा. ह्या काळान जी सगळी प्रतिका पुजतात ती सैमांतल्यान निर्माण जाल्यात. गोंयांतल्यो बायलो श्रावण आयतारा आदित्य पूजन करतात, जाका श्रावण आयतार म्हणटात. बायलां आपल्या घोवाच्या दीर्घ आयुश्या खातीर हो श्रावण आयतार पुजतात, अशें बायलांचें म्हणणें.
व्हडपाचें घोव सदांच बरो आसपाचो आयुश्य बरें येवपाचें ताका आनी असो बरो संवसार करपाचो घोवाचें आयुश्य वाडचें घोव बरो करून आसचो सगळें सुखी आसचो हे खातीर तुमी आयतार पुजता घोवा खातीर आनी अशें तुमी श्रावणाची कितले आयतार जाले टोटल 4 येता 4 पुजता तुमी 4 पुजता आनी कितें नैवेद्य बी कितें दाखयता नैवेद्य जेवण दनपार दाखयता मागीर दनपारा जेवण आतां हे सगळें दाखयता काजी गोंयांत दर वर्सा वेगवेगळ्यो सण परबो मनयतात। श्रावण महिन्यात येवपी नागपंचम लोक व्हडा उमेदीन मनयतात। नागपंचमी खातीर लागपी सामान बाजारांत आयला। श्रावण महिन्याची पहिली परब नागपंचम सोमारा 21 ऑगस्टाक ही परब पुराय गोंयांत मनयतले। नागपंचमीक लागपी सगळ्या सामानाचे बाजारांत आगमन जाला जाल्यार नागोबा भाविकांच्या घरा व्हरपाक चित्रशाळेच्या कलाकारांनी रंगून तयार करून दवरल्या। नागपंचमीक वेगवेगळी पालेभाजी तशेंच हळदीची पानां विकपा खातीर बाजारांत हाडल्या। नागपंचमी बाजारात आता तर फावट मारली सगळ्या व्यापाऱ्याकडे तर नागपंचमी जे कितें वस्तू जाय नागोबा शेरवाडा पातोळ्याचे खोले ह्यो सादारण रेट आसात कळ्ळें की आतां तसो पावस पडल्या कारणान रेट्यो मातशो आसा चवथीचो रेट मातसो पळोवचो पडटलो पूण नागपंचमी म्हाका ती रेट आज म्हाका तरी बरो दिसलो की सादारण बरो आसा आनी तसो बरो बाजार भरला वतात ते शेरवाड मेळटा खोले मेळटा आनी भाजी श्रावणाक बरो मेळटा आनी सामान्य लोकांक तो दर आयज तर परवडटलो असो म्हाका दिसता। आनी आमी एवरी इयर अशें नागोबा करता हांव म्हाजो मिस्टर आमी स्वता करता हांव स्वता हे पेंटींग करता आनी हांगासर विकपाक येता आमचे नागोबा 100 रुपीसान स्टार्ट आसा आनी हे प्युअर मातीचे आसा हातून आमी कितेंच यूज करिना मातीचे आसा ते आनी पेंटींग करता एवरी इयर येता आमी सो 100च्यान स्टार्ट आसा 300 400 500 अशें आमी नागोबा विकता दोडकी बीन हे गावठी पाले भाजी नागपंचमी वापराना तवशी दोडकी वाल भेणे तेरे तेरे न्हू आळू आनी आमाडे नागपंचमी आसता रिस्पॉ लोक व्हरतात। पारंपारीक सणाची शाळेच्या भुरग्यांक जाणविकाय जावची ह्या हेतान विठ्ठलापूर साखळेच्या विठ्ठल रुक्माई सरकारी प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षक आणि पालक सदस्यांनी पातोळ्याचे प्रशिक्षण दिले। शाळेत विद्यार्थ्यांनी पातोळ्यो तयार केल्यो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। सकाळ माध्य समूहाचे अध्यक्ष आणि नामनेचे उद्देजक पद्मश्री प्रतापराव पवार हांचो आयतारा बिट्स पिलानीत पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस हांचे हस्तुकी खासा भोवमान जालो। आयतारा 20 ऑगस्टाक बिट्स पिलानी कॅम्पसात जाल्ल्या 2023 वर्साच्या विद्यार्थी दीक्षांत सुवाळ्या वेळार सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष पद्मश्री प्रतापराव पवार हांचो पश्चिम बंगालचे गव्हर्नर डॉक्टर CV आनंद बोस हांच्या हस्तुकी कॉर्पोरेट लिडरशिप विभागांत प्रतिष्ठित माजी विद्यार्थी ह्या पुरस्कारान तांचो भोवमान केलो। तांणी केल्ल्या व्हड सामाजीक योगदाना खातीर आनी वेवसाय आनी उद्देगांतल्या विशिष्ट सेवे खातीर हो भोवमान तांकां फावो जालो। Pratap Pawar to come on a stage and receive the award. May I request Professor Sanghamitra Bandyopadhyay, Chief Guest, and His Excellency Dr. CV Anand Bose, along with Professor V. Ram Gopal Rao, Vice Chancellor, to present the awards. फाल्यां नागपंचम देखून नागपंचमीच्या फाटभुंयेर पणजेचो बाजार विविध रंग आणि आकारच्या नागोबांनी सजला।
नागपंचमीक नैवेद्याक लागपी भाज्येन पणजे मार्केट पाचवेचार करून सोडला। पातोळ्याक लागपी हळदीची पानां, आळू, 5 पाल्याची भाजी, आमाडे, तवशें आनी हेर रसरसीत भाज्यो घेवन तिसवाडी तशेंच हेर गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो बायलो पणजेत मार्केटात विकपाक आयल्यात। पळयात गोमंतक टीव्हीन घेतिल्ल्या नागपंचमीच्या पूर्व तयारेचो आढावो। खंयच्यान हाडटा तूं आतां पातोळीची पानां ह्यो? हांव शुक्राराक येता गो म्हापसा। हय म्हापशेचो म्हापसा मागीर। आं हांगा न्हिदता ते भितर जागो हा रे म्हाजो। आं गिरायक कोण ना हांगा येना। आं भायरूय बी कोण ना। कश्यो दिताय तूं पातोळीची पानां ती बंडल एक? घालता रे 50 घालता, 30 घेता, 40 घेता। एक घरा लायता तुज्या ह्यो? खंयच्यान हाडला? मोठी दिसता पानां बरी दाट देठाची। विकते घेतल्यात? हय खंयचे हळदीचे आळू खंयच्या गांवचे? आनी कशे दिता आळूची एक पळय आमी? 20 रुपया। आनी हेजो चुडी हळदी आनी लायाचें पाकीट 20 रुपया। आनी आतां लोक नागपंचमीचे हेका येतात शॉपिंग करपाक, प्रतिसाद कसो आसा तुमकां गिरायकाचो? आसा बरें गिरायक? आमी आसा सद्या पणजे बाजारात। फाल्यां नागपंचमी आनी नागपंचमीच्या फाटभुंयेर ते एका दीस पयलीं वेगवेगळ्यो भाज्यो तशेंच नागोबा बाजारात येयल्यात विकपा खातीर। आमी आतां पळोवंक शकता जी गोंयची ताजी भाजी आसा, गांवठी भाजी, ही नागपंचमीक तशेंच श्रावण म्हयनो आसा तो श्रावण म्हयनोभर तुजें सेवन चलता आर म्हणून। तुमी पळयलां आसतलें फाटसून गांवठी भेंडे, पातोळीची पानां, हळदीची पानां, जो एक इम्पॉर्टंट भाग आसा नागपंचमीक नाग देवताक नैवेद्य दाखोवंक, ती म्हणटा ती हळदीची पानां पासून मार्केटान तुमकां सगळें सबंदभर दिसतली। आमची जी गांवगिऱ्या वाठारांतली बायलां आसात ती पणजे येवन हांगासर विकतात। त्या बरोबर भेंडे, गांवठी भेंडे, आळू, जे एक स्टेपल फूड म्हणटा ते आमच्या नागपंचमीक आमी नैवेद्याक दाखयतात ते अशे विविध प्रकारचे भाजयो आयज हांगासर येयल्यात। आनी फाल्यां नागपंचमी आनी नागपंचमीची लोकां कडल्यान हांगासर शॉपिंग चलता, तशेंच वेगवेगळे तरेचे नागोबा आमकां हांगासर पळोवंक मेळटात। एक नॉर्मल नागोबा मातयेचे आमी पळयतात कलरफूल, पूण एक तरेचे आमी नागोबा पळयल्यात ते माशेलच्यान येयल्यात। तो माशेलचे नागोबा ते शाडू मातयेचे केल्यात, दिसपाक एक रियलिस्टीक कशें, हे कलरफूल ना, ओरिजिनल नाग कसो आसा तेच टायपाचे हे नागोबा आसा आनी पळोवपाक सामकी रियल नागोबा कशे दिसतात। आनी एक युनीक कॉन्सेप्ट ह्या माशेलाच्या भुरग्यान हाडलेलो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। पेडण्या केरी रवळनाथाच्या देवळात वर्सुकी भजनी सप्तकाक सुरवात जाली। फुडले 5 दीस हो सप्ताह चलतलो। हे निमतान दिंडी आनी चित्ररथाचें आयोजन जातलें। भाविकांनी सप्तकाक भेट दिवची म्हणून देवस्थान समितीन आवाहन केलां। दरवर्षी आमच्या पारंपरिक प्रोग्राम जातात। आमचे एकूण केरी गावचे पार 5 आसात, 5 पार जातात। त्याप्रमाणे आमची दिंडी येता, एक तासाची दिंडी असता। त्याप्रमाणे आम्ही दिंडेची मौज मजा करतो आणि आम्ही दिंडी साजरी करतो। आणि ही दिंडी साजरी करताना आम्ही पारंपरिक वेश परिधान करतो आणि सगळी बायलां आनंदाने आणि उत्साहाने सप्तकाचो दीस साजरो करतो। श्री देव रवळनाथाच्या पटांगणात दर वर्षाच्या प्रमाणे यंदाय हो उत्सव बऱ्यापैकी साजरो केल्लो आसा। तुमकां खबर आसतली जेन्ना सुरवात जाता त्या दिसा 3-3 तासाचो पार आनी एक वाड्याची एक रात्र पूर्ण आसता। त्या प्रमाणे हे 8 दीस आमी पारंपरीक प्रमाणे हे साजरे करतात। आणि हो आयचो शेवटचो तो आमी सगळी वेशभूषा करून म्हणजे जी वारकरी आमी वारीक वयतात त्या प्रमाणे ही वेशभूषा करप आणि सगळ्या देवाचे जे असतात ती चित्र आम्ही तयार करप आणि आमची स्वतः मनशांनी तयार करप आणि ती रवळनाथाच्या आमच्या देवळात मोठ्या उत्साहान ती दिंडी साजरो करप। अशें करून 5 वाड्याचे जे पार आसात ते आम्ही मोठ्या उत्साहान ह्या देवळान आजपर्यंत सगळ्यांनी साजरे केले आणि फाल्यां तेची समाप्ती आसा। आणि
आमचे भुरगे त्यातून उत्साहान सहभागी जाता खूप बसलं पाहिजे मी नवनाथ माझ्या सोबत महाराज की जय रवनाथ महाराज की जय। आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता कुंकळकार तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।